रचणारा भेटैता बलिदान सर्वेस पोरा कृपेच्या सागोरा मानून घे आराधन जीविताकान सेवून आत्मिक पोषण जोडून स्तुती तुझी गायता मोगा सेवेंची येऊन आमकां सोपून दिवून पावन जावच्या काशेता सर्वेस पोरा मोगाच्या रचणारा भेटैता बलिदान सर्वेस पोरा कृपेच्या सागोरा मानून घे आराधन बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सगळ्यांक एक आयचे व्हडलें दबाजीक फेस्त मागता बरेनारांचे आत्मीक जिणेच्या सांतांचे 3 उल्लेख तूं इगर्जेन भितर रिगतना उडास कर 2000 वर्सां तावन तो तुका साक्रामेंतांत राखून आसा सांत जॉन मेरी वियानी सर्गाक आसा म्हाका एकच वाट तो राज रस्तो एवकरिस्त साक्रामेंताचो कार्लो आकुतीस आल्तारीचो मान ताका मेळ्ळा बायबल वय देवाचें उतार पूण 2000 वर्सां आदलो नॉस्टाल्जीक उडास तें पावना आमकां जाय नीज जिवंत जेजू लागीं सहवास तो मेळटा आमकां मिसांत आनी साक्रामेंतांत हें तिसरें कोटेशन आमच्याच कार्मेलीत फ्रादीचें फादर गेब्रियल ऑफ मेरी मॅगडलेन डिवायन इंटिमेसी म्हणल्या बुकांत आयच्या दिसा ताणें दिल्लो नियाळ हांव पातकी सर पदवेदार देवाक भावा भयणीनो सगळ्या संवसारांत सांगता मनाची तोंडांतूय सारून वायटां बरें सांडून आलसायती पत्कां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध त्या वार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वस्वरा देवा लागीं प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची सगळीं पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन
जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सुमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सुम्या जेजू ख्रिस्त आमच्या मोगाळ सोडून दरा तुझ्या कष्टा मरणाच्या उडासाक हो अजेपाचो साक्रामेंत तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय ह्या तुज्या मासा रक्ताच्या यज्ञाचे आनी जेवणाची थान आनी भूक आमचे थंय वाडय आनी चडय क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं निर्गमन पुस्तकांतले वसप तोवर मोइजेन सुरेशपराची चोर उतरां आनी चोर कायदे लोकांक सांगले आनी सगळ्या लोकांन एका ताल्यान जाप दिवन म्हळें सुरेशपरान सांगली चोर उतरां आमी पालतले हांव देखून मोइजेन सुरेशपराची चोर उतरां बरोवन घाली आनी दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें ताणें दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली आनी इस्रायलाच्या 12 कुलयांक 12 पत्राचे खांबे उबारले उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडले ताणें होम बोली भेटयली आनी पाड्यांक मारून सुरेशपरा शांती बोली भेटयली मोइजेन रक्तांतले अर्दे काडून एका आयदनांत घाले आनी उरलेले अर्दे रगत वेदीचेर शिंपटायले ताणें सोल्ल्याचे पुस्तक घेतले आनी ते लोकांक वाचून सांगले तांणी जाप दिवन म्हळें जें कितें सुरेशपरान सांगलां ते सगळे आमी पालतले आमी ताका विधेय जातले उपरांत मोइजेन रगत घेतले आनी ते लोकांचेर शिंपटोवन म्हणलें हे तें रगत सुरेशपरान ह्या उतरा प्रमाणे तुमचे कडेन केल्ल्या सोल्ल्याचे देवाचे उतर देवाचे उपकार सर्वोने पासो अर्का स्तुतीचे पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाकळटलो सर्वोने पासो अर्का स्तुतीचे पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाकळटलो कितें हांव पाटी दी सर्वेस्पराक ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक सडवणे पासत अर्गा स्तुतीचे पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाकणतलो सर्वोणे पासो
अर्गासुतेचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाखणतलो सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचे मरण भोव स्वादीक हांव तुजो साकर तुजे साकरनी सोपूत मुज्यो सांकळी तुवें मोडून उडयल्या सर्वोणे पासो अर्गासुतेचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाखणतलो हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवी घातलो सर्वेस्पराक केल्ल्यो वांगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळतलो सर्वोणे पासो अर्गासुतेचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाखणतलो सर्वोणे पासो अर्गासुतेचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाखणतलो हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो येदोळूस लाभल्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेश्ठ यासक कसो क्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्थानान उतरलो हो तंबू मनशाच्या हातांनी बांदलो न्ही निजाही तो हे सृश्टेचोच न्ही आनी एकच पोटी भोव पयस स्नानांत तो भितर सरलो सरता आसतना बोकट्यांचे आनी पाडक्यांचे रगत घेवन न्ही बगार आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो आनी ससनाक बाळटा ती सोडवून ताणें आमकां जोड दिली बोकड्यांचे आनी पाडक्यांचे रगत आनी लासलेले पाडयेचो गोबोर बश्ट जाल्ल्यांचेर शिमटायल्ल्या वेळार कुडीचे अशुद्धपण काण तांकां पवित्र करूंक शकतात जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीकी कितली वर्ती सकत आसची ना ससनाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक कथावीन बली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणादीक कर्म्यांतावन म्हणजे पातकांतावन आमची अंतस्करणां नितळ करून जिवंत देवाच्या आराधनाक योग्य केली ह्या पासून तो एक नव्या कराराचो मध्यस्थ पोरण्या कराराकाल आदारल्या अपराधाची ताच्या मरणा वरवीं सुटका मेळून देवान आपयल्यांत तांकां बसयल्लें ससनाचें दायज लाभच्याक तो एक वाट जालो देवाचें उतर देवाचे उपकार जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्परा जय 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 हांवच तो सर्गींत हांव देंवन आयलेलो जिवो उंडो म्हणटा सोमी हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो
जय सर्वेस्पोरा जय सर्वेस्पोरा जय 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या बेखामीर उंड्याची परब करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शेळयो मारच्या वेळार शीस जेजू लागीं म्हणाले आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय तोवळ आपल्या शिसा मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें शारा भितर वसा थंय खांद्यार उदकाचो कोळसो दवरून वेतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो ताच्या फाटल्यान वसा आनी तो भितर सरतना त्या घराच्या धन्याक अशें सांगा मेस्त्री म्हणटा म्हज्या शिसा सांगाता पास्काचें जेवण जेवचें म्हजें जेवणाचें साल खंय आसा तोवळ सगळें मांडून आयतें जाल्लें एक व्हड माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो थंय तुमी आमकां जेवण तयार करा शीस भायर सरून गेले शहराक पावले थंय जेजून सांगल्या बरीच तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्काचें जेवण तयार केलें ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो अर्गां दितच तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें घेया ही म्हजी कूड उपरांत ताणें काळज घेतली देवाक अर्गां दितच ती तांकां पाटी वांटली आनी सुमेस्त तांतलें पियेलें आनी तांकां तो सांगी लागलो हे म्हजें रगत सोल्लो थीर करता तें सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें सतच हांव तुमकां सांगता देवाच्या राजांत नव्यान पियेसर ह्या फुडां लाखांचो रोस हांव पियोवचो ना उपरांत गीत गावन जातच ते ओलिवे दोंगराक भायर सरून गेले जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भावां भयणीनो मोगाच्या न्हू हांगा आसलेल्या न्हू आनी घरांत रावन हें मीस आयकतले न्हू तुमकां सगळ्यांक दबाजीक जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त कॉर्पूस क्रिस्ती फेस्त हांव मागतां साबार वर्सांत हांव न्हू हें कॉर्पूस क्रिस्ती ह्या सक्रमेंताचें आमकां जायतें आयकूंक मेळ्ळां आमची जाणवाय वाडल्या आमची मायेत सडल्या आमचें देवस्थानी सडलां म्हूण येत पूण त्याच प्रमाणार फाटल्या साबार वर्सांत हांव आमचो खतखतो भावार्थ एक मोगाची भिरांत आमचो बरवसो तो मेळटलो जेजू मेळटलो ताजें रगत म्हाका नितळ करतलें हो बरवसो ओ सम रिस्पेक्ट हेंय वाडलां गी आदीं वांजेल वसल्या उपरांत लाते भशेन 12 स्टांजांचें तें व्हडलें गायन सगळो लोक गायतालो Lauda Sion Salvatorem, lauda ducem et pastorem, in hymnis et canticis, quantum potes tantum aude, quia maior omnis laude, nec laudare sufficis, nec laudare sufficis. सोरेस्परा सोम्याची स्तुती कर, तो तुझो लीडर, तो तुझो कॅप्टन. कितली स्तुती केल्यार तुका पावचे ना.
हे 12 स्टांजा लोक सगळो उमाळ्यांनी भोगणांनी गायतालो वांजेल्या उपरांत आनी उपरांत मिसा उपरांत तक्षण पुरशांव साक्रामेंताचो 2 वरांचो पुरशांव आनी सगळो लोक पुरो जायनासतना भुरगीं तरणाटी ती गावन गावन मार्गार वेतालीं आनी तेदना सांतेंतलो लोक तक्षण दिमी घालतालो क्रिकेट खेळचे तरणाटे क्रिकेट खेळ बंद आनी सगळे दिमी घालून हात जोडून रावताले आतां मोगाच्या भाव भयणीनो आदी मिसा वेळार सासरदोत ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची म्हणटना सगळो लोक हर एका इगर्जेंत धरणीक तकली लावन म्हज्या देवा म्हज्या सायबा म्हज्या देवा म्हज्या सायबा अशें उलू उद्गारतलो आतां आयका आतां हांय आसा हो भावार्थ खतखतो हो बरवसो ही नीज भक्त आसा 1953 व्हिएटनामांत ताका पाद्रीपणाची वर्द मेळ्ळी कम्युनिस्ट व्हिएटनाम आनी 1967 तो बिस्प जालो जायतीं बरीं कामां केलीं शर्मा सांगतालो बरयणार तो आनी इगर्ज्यो बांदल्यो इस्कालां बांदलीं आनी 1975 ताका कम्युनिस्टांनी जैलांत घालो 3 वर्सां सॉलिटरी कन्फायनमेंट एकलो एक सुरो 3 वर्सां कुमसार ना कुमगार ना मीस ना आनी एक रातीक दिंब्येर पडून गळगळ्यान तो रडलो सायबा जेजू हांवें इतले शर्मा सांगल्यात मिसां सांगल्यात कुमसार आयकल्यात इगोर्जे बांदल्यात आनी आतां कांय ना ताज्या काळजांत ताळो आयकलो वय तुवें मस्त म्हजीं कामां केल्यांत बट यू नेवर चोज मी तुवें म्हाका विसरूं नाय ही सगळीं कामां तुवें केल्याय डीड यू चूज मी आनी तेन्ना त्या 3 वर्सांक ताणें 3 बरवशाचे बूक बरयले प्रेयर्स ऑफ होप टेस्टिमनी ऑफ होप मिराकल्स ऑफ होप बरवशाचे 3 आतांय ते बेस्ट सेलर मोगाच्या भाव भयणीनो उपरांत ताका हेरां कैद्यां वटू जियोंक सोडलें 5000 कैदी प्रिजनर्स व्हिएटनामाच्या त्या व्हडल्या जैलांत तातूंत साबार क्रिस्तांव आसले मम्मी तुका म्हजी पिडा खबर आसा म्हाका वकात धाड आनी जैलारांनी ते एलाव केले 2 सिसल्यांनी ताज्या पिडेक तिणें वकात धाडलें एका ल्हान सिसलेंत वायन आनी एका ल्हान सिसलेंत कुमगाराचे पार्टिकाराचे धाकटे धाकटे कुडके राती तांकां घेवन हाताच्या ताळवेर 3 थेंबे वायन बोटांचेर थोडे कुडके आनी कितल्या भक्तीन भावार्थान ते मीस आयकतले आनी उपरांत एक कुडको ल्हान एको दिवो काडून घेवन त्या मस्किटो नेट्टा भितर आराधन करतालो तांचे सांगता मोगाच्या भाव भयणीनो आतां आमचे मदें सळावळासली सळगी जाल्या गी कुमगार मीस सदांचें जावन गेलां गी हांव चिंतां हो लॉकडावन टायम देवान आमकां फावो केला परतून जागोवंक दुसऱ्या वचपांत तुमी वाचलें रक्ताची पवित्र रक्ताची थान आनी बूक आमचें तें वाडोवंक जाय मोगाच्या भाव भयणीनो आखेर करच्या पयलें ताजे 10 जिविताचे नियम आसले तातूंत 5 तुमकां वाचून सांगता म्हजो एकच उस्वास जिणेंत मागणें म्हजी एकच जानवाय जिणेंत कुर्साची म्हजो एकच मोग माये मोरयेचो
म्हाका आसा एकच युनिफॉर्म दुसऱ्यांची सेवा करचें आनी म्हाका आसा एकच बोळ जेजूच्या कुडी रक्ताचे पवित्र साक्रामेंताचे आमीन. उबे रावया, आमचो भावार्थ पासारया. सतमंतान देवाक पाक सर्गांचेर असणाराक आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया सपवित्र निर्विघ्न बेसमवलो आम फार्मरी कांसल नालो पांच प्लेदका ताणे घर सुसले ताका कुटसा चढलो तो मेलो आनी ताका केपेलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसरे सामानांतलो बुडून शिवण जालो सर्गार सोडलो सतप्रदाच्या उच्चाक बसला थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मुंच उबो करून येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जीवनपण सस्नाचें जिवीत आमेन. मोगाचेनो आमची मागणी आमची तेसावां आमचे काळजांतले उमाळे देवा बापा लागीं जेजू वरवीं आमी भेटोवया. तुमचे जबाब जावन दी. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पवित्र एकवरिस्त बावर्त्यांक वांच्या मिसावांत पाप सैप सबिस्प आनी याजकांनी योग्य रितीन भागीदार जावन खऱ्या स्पिरितान बलिदान पेटेचे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशांत आनी समाजांत शांती नीत आनी भलायकी सदांच रास करूंक आमी सर्वांनी एकामेकाच्या गरजांत पावोवन खरो एकवरिस्तीक समुदाय बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवाजनांनी आनी भुरग्यांनी येवक्रिस्ताचें महत्व समजून मागण्या आनी मिसांत भक्तपणी भाग घेवंक आनी क्रिस्ताचे इश्टगतेंत वाडोवन येशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिडेन आनी कोरोना पिडेन कश्टांच्या सर्वांक तूं राखून व्हर. पवित्र एकक्रिस्ताचे सक्तीन बरोवन बरी भलायकी आनी सवस्थकाय जोडीशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवक्रिस्ताच्या मेजभोवारी आजार जाल्ल्या आमी सर्वांनी एका कुटुंबा बरी वाड्यांत एकवटान जियेवन आमच्या परिसरांत जियोनच्या अक्रिस्तांव भावंडाक भावार्थाची साक्ष दिशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा आमचो भावार्थ खतखतो भावार्थ कर. आमच्या बरवशांतले सगळे दुबाव पयस कर आनी ह्या साक्रामेंताचो परिणाम प्रतिफळ जावन आमचो माया मोग वाडय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. मोगाच्या दावान पेटो हाडून आयल्या काणिको घे बापा मोगांत्यो भक्तीपणान आमी येता वायन डोबेटोन दिता सर्वस्व आमचे समर्पिता आशीर्वादित कर म्हूण मागता मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दावान पेटो हाडून आयल्या काणिको घे बापा मोगांत्यो म्हज्या भयणी भावानो हे आमचें मिसाचें बलिदान आमी सगळ्यांनी सांगाता भेटोवचें. आमच्या मोगाळा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आनी महिमेक आमच्या एका पवित्राच्या पादावाक सर्वेस्पर मानून घे. मोगाळा बापा
आमी तुका भेटोवचे हें बलिदान मोगान मानून घे. आमची भक्त वाडय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि ससनाच्या देवा सर काळे आणि सर ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो आनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. ससनाक तो आमचो कोरो याजक निरंतरी भेटोवचो यज्ञ ताणें घडून दवरलो. आपुणूच पयलो बली जावन ताणें आपली भेटवणी केली. आपल्या उडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पसत बली जावन भेटलेली ताजी कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा. आनी आमचे पसत वरयल्लें रगत पियोवन आमी निर्मोळ जाता. देखून आतां बोडव्या सांगाती सांतां भक्तां बराबर तुजें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज. नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso good purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन जाला. Jesu नव्यान येतलो. बापा
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पयस सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजनेकी आनी लोकां वर्गां बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो दुरोवन मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्त दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे आनी आमचे माये संगाती भगिवंत जुजे तिजो पती भगिवंत धर्मदूत आनी सर काळेन तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. 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 फ्रांसाक झेवियर जेलांत आसतना आमच्या बापा मागणें म्हणटना सगळे आत्मीक तयाराय लागशिल्ली तयाराय करतले. आमी तशेंच करया. आमचे बापा सर्गेंच्या आमचो दिसपडतो रास संक्रांती आनी आमी आमचे सगळ्यांक पुजिता. तशें आमची पदकां भोगूस आनी आमकां दाताळणे पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या जेजूक आमी अत्रेकता. थर आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर फातकांतली सुटय आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्हय सायबा पूण तुज्या इगर्जमतेच्या भावार्थाचेर आमच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां सगळ्यांक शांती दी. एकवटांत माया मोगांत आमकां सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सगळ्यां आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो आमचो जेजू. ताज्या जेवणाक तो आपयता. आमचो भावार्थ आमची भक्ती आमचो बरवसो तो वाडोवन दी. आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या बेजाऱ्यांचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूंक. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी
आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जेजू हो संसार सांडून वेता म्हणजणा जालो निमणेशी सांगाता जेवणाक बसूंक आशेलो जेवणा रुंडो घेवन हाती अर्गां दिवन ताणें मोडलो शी सांगतो वांटून जेजू अशे म्हणालो घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची हांवय बाबा परत येता पर्यंत म्हजो उगडास काणसेमची घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची हांवय बाबा परत येता पर्यंत म्हजो उगडास काणसेमची. आपल्या रक्तान सर मनशांक एकटायता म्हूण जणासोन जेवणा उपरांत वायनाची कास चिसून हाती घेतली बापाक नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली संस्काराची समजणी दिवचे म्हणालो तुमी सोमेस घेयात हातले पियेयात नवो सल्लो तिरकरचे हे मुझे रगत सोमेस मनशा पासून वारयलेले हे मुझ्या उगडासा करा तुमी सोमेस घेयात हातले पियेयात नवो सल्लो तिरकरचे हे मुझे रगत सोमेस मनशा पासून वारयलेले हे मुझ्या उगडासा करा. संसारांत आसलेल्यांचो ताणें व्हरतो मोग केलो पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग दाखयलो जेवणा ताव मुठोवन ताणें तुवालो पेंगटाक बांदलो उदक घेवन शिसांचे पाय धुवंक लागलो मेस्त्री म्हणून तुमी आपयतात म्हाका करोस तुमचो मेस्त्री हांव जावन आसा तुमच्या मेस्त्रीन तुमचे पाय जर धुले धुयात पाय एकामेकाचे मेस्त्री म्हणून तुमी आपयतात म्हाका करोस तुमचो मेस्त्री हांव जावन आसा तुमच्या मेस्त्री तुमचे पाय जर
दुयात पाय एकामेकाचे प्रार्थुया. आयच्या दिसाक आमकां निमाणो संदेश फ्रांसास झेवियर रोमांत तो कार्डिनल जालो. 2017 ताका आल्तारीचो मान दिवचें काम सुरू जालां. ताजी देख घेवया. ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमचो भावार्थ आनी बरवसो वाडोवया. बापा, ससनाक तुज्या दैवीक सुखांत वांटो दिवंक तूं आमकां ह्या सक्रामेंता वरवीं आपयताय. ह्या आल्तारी भोंवतणी आमी एकठांय जाल्या उतरां वर्त्या सुखाचें सुफळ खूण आमकां मेळ्ळें. जेजूचें आमोलीक रगत आनी खूड दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत आनी याजनांत वांटो घेतिल्ल्या हांगा हजर आसल्या आनी घरांत ह्या मिसांत वांटो घेवच्या सुमेस्तांक तुवें बसयलेल्या सस्नीक आनंदाच्या जेवणाक आमकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पुदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. बसून येयात. जेजूच्या यज्ञांत आनी जेवणांत तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. हरी घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गीतां गावन संतोषाची सोम्या तुका वर्णिता. भावार्थ म्हजो दंडळताना सोम्या तुका हांव भोग मारता. तुका म्हज्या देवाक वळखता. बिंबेर पडोवन नमन करता. हरी घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गीतां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकार मोरी आशीर्वादी वांका. भगवंत पुरुषाचे कृपेन निवड आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.